बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सुरविश्वूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळ्या मोगाळ बावमडीदो आमी पिराचीत काळान भितर सरल्यो गेल्ल्या बुधवारा दीस आनी आज आमची इगुर्जेंत हो देखावो आमी पळयता. जेजू जेत्सेमानी मोळ्यान मागडें कोत्ता. हो आमच्या कॉन्फरात भावांनी तोकूस घेवन जाय तो वेळ काडून हो देखावो आमच्या मुखार दवरला आनी हांवें ताका सांगलां आख्खें सातोडें तो आसूं दी. जितलो लोक येता तितले लोकांक उगडास करूंक हो काळ मागड्यांचो काळ. जेजू किरीत मागडें कोत्ता आपल्या बापा कडेन. आमकां ह्या काळांत आपयल्यान मागड्यान आमचो वेळ सारूंक आनी सुबेज वेळ दिवंक. पिराचीत काळ म्हणटा तो आमी पिराचीत करून ओदीक मागडें कोत्ता. तो देखावो आमकां आज उगडास कोत्ता. बरोबर आमी आज हांगा आयल्या बायगोंत आंतोनीक मान दिवंक ताची मदत मागूंक आमच्या जिवितांत. जायते जाण तुमी जायत्यो गरजो घेवन आयल्यात. त्यो गरजो आमी हांगा घालुया. थोडे जाणांनी मागलां माग म्हूण जांकां स्ट्रोक जाला आनी हॉस्पिटलांनी आसात तांकां त्या स्ट्रोकांतली वाटायां निवार म्हूण. जायते जाण कॅन्सराची पिडा जाल्ली आहा मागूंक आयल्यान तो कॅन्सर बरो करचो म्हूण तांचे पासत मागुया. जायते जाण आपली भलायकी बरी ना ती पोत्तून भलायकी दी म्हूण. आनी हेर प्रोश्ट जायते तरेचे प्रोश्ट तुमकां हात जावं कुटुंबान जावं कुटुंबा भायर ते आमी सोगले घालुया. ते भायर आमकांच घालुया. ह्या पिराचीत काळान आमी ओदीक पवित्र जावंक हेवूय देणें बायगोंत आंतोनीचे मदतीन देवा मुखार घालुया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जातली जाल्यार आमचें पातव गोडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. आमी गायन करुया. पिराचिताच्या मनान देवा दोयाड काकुतीच्या. देवा दोयाड काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या आयफो बापूय म्हणून काडवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. जेजू आकांत मागता दितलोय म्हणपाक येता. सोड म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सोगली सांटा. हे जेजू आकांत मागता दितलोय म्हणपाक येता. सोड म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सोगली सांटा. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवंक एमीस भेटयता इंतेसांव भेटयता इमिलिया डिसोजा तिचे पासत किरीत भाशेन मागुया. बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवान तिचेर आपली
आशिर्वचनां घाल बरोबर आमच्यो गरजो ज्यो कितें आमी घेवन आयल्यान ते वेळार देवा मुखार उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या पिराचीत काळार दणवण करून आमचें पातकी सैम आमी दोमान दवरता. तुका ओतरेकून आमचीं काळजां तुज्या मोगान ओदीक ओदीक पेटून दी आनी तुज्या बायगोन भोगता बायगोन आंतोनीचे मजतीन आमकां तुजी देणी फावो कर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो गरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जसो पावस आनी बरफ मळबांतान पडटा आनी बेश्टीत पोत्तून चडनात, बगर ओंप्याक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपता आनी सुफोल कोत्ता आनी किल्लायता, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फळ जावंक म्हजें शीन पोत्तून येना, बगर म्हजी खोशी पालता आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवाडटा. सगळीं म्हणुया, आपल्या भोगतांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवाडटा. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची कित्ती गाजयात, एकाच ताल्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशोन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळांतलो निवाडटा. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकलीपणाक घालूंक तुमकां कोदीच पडचें ना. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवाडटा. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट ओलटा, पृथ्वीवेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाशीत आसात, ताच्या मागण्यांची बोप ताच्या कानार पावता. जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवाडटा. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलो तांकां निवाडटा. जांचें कालीस दुखवलां खोतवलां ताचे सोशी सर्वेस्पर आसात. जांचें मन वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवाडटा. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. उण्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या ते उता वरवीं मनीस येता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदा जेजून म्हळें, तुमी प्रार्थना कोत्ता तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोळबोळ करूं नाकात.
उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकी जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो सुर्गीचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बोगशिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बोगशितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बोगशिनान जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बोगशिंचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बामणीनो, कालच्या शिवर्तमानांत आमकां माती उगडास कोत्तालो दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दोयाळ्यो कोरण्यो करूंक. कालचें शिवर्तमान तें पिराचीत काळांत आमी 3 वस्तू कोत्ता: उपास कोत्ता, मागणें कोत्ता आनी गोरिबांक कितें तरी दान दिता. ह्यो 3 जावन आसात गूण पिराचीत काळाचे: मागणें, उपास आनी कोणूय जाल्यार गोरिबांक कितें दिवप. काल भुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक जाय, तानेल्यांक पिवंक दिवंक जाय, विंगड्यांक न्हेसून दिवंक जाय, ताचे वयर पवित्र सभेन हो वाक्को घातलेलो. आयज पवित्र सभा मागण्यांचेर नियाळ करूंक आपयता आनी मागण्यांची आज्ञा आमकां राखूंक सांगता. आनी ह्या काळांत आमी सदांचेच मागणें करिना, पूण सुबेज मागणें कोत्ता, अदीक मागणें कोत्ता. म्हजो अपॉयंटमेंट देवा कडेन अदीक मागण्यांतल्यान जाता आनी हाचे वयर आज जेजू आमकां कौल शिकोवन दिता आनी मागण्यांचो एक नमुनो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, आनी तो म्हळ्यार आमच्या बापाचो नमुनो. मागणें कितें काय? मागणें म्हळ्यार उतरांचो बोडबोड तो म्हणटा ना, उतरांचो बोडबोड न्हय. हांवें देखोर एक मागणें केलें आनी हांवें किरा भाशेन केलें, हे मागणें देवान आयकलें काय? तें ओंठांतल्यानूच आयलां, तें काळजांतान येवंक ना. ते पासून तें किरा भाशेन धाकटुल्या भुरग्यांक आमी नर्सरी रायम शिकयता, तीं भुरगीं ती कितें म्हूण जावं ती म्हणत रावतात. तांकांय बरें दिसता आनी आयकतल्याकूय बरें दिसता. आमी म्हणटा देखोर शेट म्हणजे ती नियाळीनात उतरांचेर, बरी दिसता ते रायमींग. मागणें किरा भाशेन उलोवप न्हय. मागणें म्हळ्यार एक मॅजीक रीत न्हय. हींच उतरां घाली जाल्यार देव म्हजें आयकतलो, ही उतरां हांव घालिना देव म्हजें आयकचो ना. जायते फावट लोक अशेंय चिंतता म्हणजे उमकींच उतरां जाय. आमची मागणी उतरांचेर दवरलेली नात. उतर एक खुणा आमच्या मनांत कितें आहा ताची आनी आमच्या काळजांत धांवडे आहा ताची उतर भायर सोदता आनी उलयता. ही भायली खुणा, मॅजीक उतरां न्हय. जायते फावटी थोडे लोक अमकेच वेळार मागणें केल्यार देव आयकतलो, दुसऱ्या वेळार केल्यार आयकचो ना. ही एक पद्दत भितर सरल्या. तेच वेळार हांव मागणें करता, तेच वेळार देव आयकतलो. सगलो वेळ काळ देवाचोच आनी देवाक वेळ ना, वेळ आमकां आहा.
देवाक सगले आतांच ताका आदी आनी फुडार ना आतां सगले ते पासत वेळ पळयता तो आमी पळयता देव पळयना वेळ ते पासत मागणें कोत्ता आसतना कितें आमी अनुभवूंक जाय तें हांव जेजू सांगता पयले सुवातेर देवाचें आसणें हें तर आमच्या मनांत काळजांत ना जाल्यार आमची मागणी डोडोफो आसणें हांव मागणें करूंक वेता देव हांगा हाजीर आसा जावं खंयसरूय तें जावं इगोर्जेन जावं कपेलांत जावं भोव परम संस्कार आहा ते कपेलांत जावं घरा जावं नाक्यार टिंट्यार जावं म्हज्या ऑफिसांत जावं वो हांव मोटर चलयता आसतना गाडी चलयता आसतना जावं खंयच्याय वेळार पयले देवाचें आसणें अनुभवूंक आमकां जेजू आपयता आनी हें देवाचें आसणें कसलें पोदवेदार आसणें बेश्टें आसणें न्हय देव जेन्ना हाजीर आहा आपली पदवी घेवन हाजीर आहा तो देव पदवेदार नाजाल्यार ताका देव म्हणनात आमी देव कित्याक तो पदवेदार देव कित्याक तो अगणीत गणीत ना ताचे कडेन आमी गणीत आमच्या दोळे मुखार गणीत दवरता पूण देवा मुखार गणीत ना अगणीत गणीत उतरता देव आमी गणितान देवा मुखार येता ते पासत ताका नांव पडलां अगणीत आमी गणीत घेवन वेता तें गणीत तो पळयना मागीर देव आमकां सासायेचो देव म्हणजे जे आमकां गरज तें तो दिवंक जाणा सासाय दिवपी देव प्रोविडेन्शियल गॉड देखो ह्यो 3 P हांव केन्ना उगडास करता प्रेझन्स ऑफ गॉड द पावर ऑफ गॉड एंड द प्रोविडन्स ऑफ गॉड ह्यो 3 वस्तू गरजेच्यो मागणें करूंक वेता तेन्ना पयले सुवातेर देवाचें आसणें आनी तें खंयसरूय आहा खंयसरूय आसूं येता देवाचें आसणें हें तरी आमी जाणाव जाल्यार जेजू म्हणटा ते भशेन आमचो विस्वास वाडटलो देवाचेर कित्याक देवाचें आसणें हांव जाणा पूण विस्वास म्हजो हांव इतलो ताचेर विस्वास दवरतां की हांव जाणा तो म्हाका फटोवचो ना आनी हांवूय ताचेर विस्वास दवरून हांवूय फटोवचो ना दोनी वाटेन इतलो विस्वास एब्सोल्यूट फेथ एब्सोल्यूट तातूंत तो दुबाव आयलो विस्वासघात जालो दितलो काय हें म्हाका मेळटलें काय गुरे मेळचें ना असल्या मनान तरी आमी कोत्ता कांयच ना तातूंत मूळ आमी वस्त आमी भायर मारल्या दुबाव घातलो आनी दुबाव घातलो जाल्यार कांय मेळचें ना फळ दुबाव आमच्या मनांत आयलो गेले सो देखून जेजू म्हणटा तुमी तोंड उक्ते करचे आदीं तुजो बाप जाणा तुका कितें जाय तुवें तुजें ओंठ हालोवंकूच ना पूण तो जाणा सगळें जाणा असलो तो देव आपले जाण बायेन तो जाणा तूं कितें मागूंक सोदताय तेंय जाणा आनी तें बरें वायटय तो जाणा पयलोच जाणा असलो तो देव आमचो ते पासत विस्वास वाडटा ताच्या आसण्याची आमकां खात्री मेळटा ताचे पदवेचो लाभ मेळटा आनी मागीर आमी कितें मागता तें तो आमकां दिता देखूनच जेजू म्हणटा तुमचो देव एक बापूय कसो थोड्या लोकांक देवाची भंय आसा भिरांत आसा आनी भिरांतीन तरी वागतात जाल्यार हो आदल्या कोरारांतलो देव जो भिरांत दाखयतालो जो लोकांचेर तरतरे हाडटालो जेजूचो बाप तसलो बाप न्हय वॉल्टर कास्पर हो जर्मनीचो कार्दियाल ताणें एक पुस्तक बरयलां द गॉड आवर गॉड इज द फादर ऑफ जीसस क्रायस्ट आमचो देव जेजूचो बापूय हे बापूयपण ताणें मुखार घातलां आनी बापूय जाणा भुरग्याक कसली गरज आहा ती आनी बापायक बरो बापूय जाल्यार जो भुरग्याक
पळयता जाल्यार भुरगे कितें मागूंक घेवचे आदी ताका गमता हे भुरगें कितें मागतलें तें असली इश्टागोत बापा कडेन असले संबंद आमी तर घेवन आसाव जाल्यार ओतो आमचो विश्वास देवा एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन गॉड तो आमी मागता ते आमकां दितलोच आनी खात्रेन तो आमकां दितलो ही खात्री घेवन आमी वेता तेन्ना मेवता सगळें हांगासर जायतो लोक येता आनी म्हाका सांगता फादर अशें मागणें आमी कोत्ता आनी तांच्यो गरजो जायते फावट 1 वर्सान 1.5 वर्सान पुऱ्यो जाल्यात आनी पळोवपाक दिसतालें सांगता ते भशेन ती आनी वस्त जावचीच ना आनी हांव ताका म्हणटालो जातलीच एक दीस येतलो देव जैतिवंत म्हूण दाखयतलो हे तुजे मागण्यांत देव तुका जैत दितलोच आज म्हाका ती मनशां सांगूंक गेल्या पतिगार आमचें इतलो तेंप आमी मागताले ते आमकां मदें मदें दुबाव येतालो मंगळाराक आमी येताले देवान दिले आनी इतल्यो अवघडाय आमचेर आयल्यो आनी हांगा सगळीं गोरभर सोडून वचूंकशें दिसलें नाकाच म्हण हांगा लोक पिळा पिळ दिता आनी हांव म्हण देव नीत कोत्तलो केली थोडीं मनशां म्हणटात आमचें धाकटुलें बाट आहा तें विकूंक आमी कितलें प्रयत्न केले कसल्यो आडकोड्यो जायत्यो आडकोड्यो तेवूय बैगोंत आंतोनीचे मजतीन काडून व्हेले थोडीं भुरगीं आपल्या एग्जामीक लागून येतालीं मागूंक अवघड मागणें करून गेल्या उपरांत रिजल्ट आयल्या उपरांत आमकां बरे मार्क्स मेवले पासिंगूच न्हय बरे मार्क्स मेवले थोड्यांची विजा जायनासतली कितल्यो आडकोड्यो येताल्यो कशी जायना विजा मेवली हे भशेन हें कित्याक हांगाच कित्याक मेवतात त्यो कित्याक तुमचो विश्वास तुमी दुबाव घेवन येनात हांगा दुबाव घेवन आयिल्लो जाल्यार कांय मेळपाचें न्हू तुमकां तो खोल विश्वास आहा देखून आनी देवाचेर तुमी पात येतात देखून तो तुमची कामां आयकता आनी तुमची कामां करून दिता ओ तो असलो देव म्हणटा जेजू म्हणटा असलो बाबार्थ असली खात्री असलो विश्वास आमकां देवाचेर आसूंक जाय कित्याक तो तुजो बाप तो जाणा तुका कितें गरजेचें तें तुवें सांगची गरज ना ते पासत कितलीं उतरां उलय ना कितें गरजेचें मागण्यांत मोनाची आनी काळजाची तोंडाय हांव तर देवा मुखार उबो आसा तोंड हांव वयर सकयल जायना उचांबोड जायना उचांबोडायना मागण्यांत उचांबोडाय येना उचांबोडाय मागण्यांत पयस जाता थंडगार कित्याक हांव जाणा तो पदवेदार म्हजी अस्कोताय म्हजें मागणें गोरे हांव कितें मागता तें म्हाका दिसत तें अवघड म्हूण पूण ताका अवघड न्हय ते पासत हांव तोंड आसता म्हजें मन तोंड म्हजें काळीज शांत आनी म्हजो आत्मो देवा वसल्यान वेता असली भितरली तोंडाय आमकां आसत जाल्यार सगलें पयलेंच ओ मागण्यांचो अनुभव हांव मागण्यांत भितर सोदता म्हळ्यार थंड जाता कित्याक हांव जाणा तो म्हज्यान पदवीदार आनी तो म्हजें आयकतलो आनी हांव कितें मागता तें म्हज्या बऱ्याक जाल्यार तो म्हाका दितलोच ही खात्री घेवन येता हांव तेन्ना मागचे आदींच देव जाणा जाल्यार असल्या मनान आमी मागणें कोत्ता हांव तेन्ना दितलो आनी सगलें हाचें पयलें वाचपाक बरी भशेन आमकां थोडीश्यो वळयो त्यो इसायास प्रवाद्यावेल्यो तो म्हणटा वयर स्वर्गार्थान पावस येता आनी पावस जमीन भिजयले बगर आनी जमनीक वनस्पती उत्पन्न केल्या बगर पोत्तून पावना आदीं जुदेव लोक चिंतालो वयर व्हडलें उदकाचें तळें आहा आनी ह्या तळ्यांतलो देव पावस सोडटा हो जुदेव लोक अशें चिंतालो आमकां विद्येचे मनीस सांगतले वयर तळें ना वयर तसली सुवात ना पूण ही उब उदकाची वेता ताची कुपांक जातात आनीक ओ वारो मारता तेन्ना तोंड गरमी कोता तेन्ना ते कंडेन्स जातात ते वेपर्स आनी ड्रॉप्स कशे जोडटात हें आमकां
विद्येचे मनीस सांगतलेत वयर तोळें ना. लोक समजतालो देव तोळें उगडटा आनी पावस धाडटा. ना, तशें न्हय तें. सोयबीस तें आनी हें देवानूच केलां. काय बरें तें उदक पडटा, जमीन कोरती, जमीन मोव जाता, तातूंत वनस्पती उत्पन्न जाता आनी आमकां उंडो मेवता. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, हो उंडो भुंयेंतल्यानूच उत्पन्न जाता. हें देवानूच केलां सगळें. एक एक झाड, एक एक फळ पावसांतल्यान तें वाडटा आनी वाडून आमकां कुडीक जाय तें दिता. ही ती देवाची पदवी. तें बियांतली कोमरी कशी फुट्टा, तें सुर्याच्या उजवाडान कशें वाडटा, उदकाच्या आदारान कशें वयर सरता आनी फळ दिता आनी तें फळ आमकां फावो जाता, ही देवाची जाणवाय. हें सगळें ताणें मांडलां आनी ते पासत तो जाणवायेन भरलेलो. तोच तो अगणीत देव जो आमच्यो सगल्यो गरजो जाणा आनी हेर वस्तू दिवचे दिवन आमचो दिसपटो गिराजूय तो दिता. पूण एकूच कंडिशन घालता, तुमी म्हजे कडेन म्हजें बरेंपण सोदतात आनी हांव तें तुमकां दितां, पूण तुमी तुमच्या भाव भयणी सगळीं बरेंपण दाखयात. ही निमाणी जशीं आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगूस हेंवूय तो घालता. हेंवूय एक कंडिशन. आमी तो दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिचो ना. ते पासत देवा सुरशीं वेता तेन्ना हें कनेक्शन आमी सांबाळूंक जाय, विस्वासाचें, कात्रेचें. आनी तेन्ना की आमी मागता त्यो वस्तू आमकां देव दितलो. हो जेजू जो आमचे कडेन उलयला ह्या प्रितिमेच्या फळां उदेशी आजीत जातलो. गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो जो प्रितमेन आमकां दिला, जो देवानूच आमकां दिला, तातूंत हाजीर जातलो. हे साद्या उंड्यांत आनी सोऱ्यांत हाजीर जावन आमचे भितर येतलो, आमचें मन थंड करतलो, आमचो आत्मो शांत करतलो. कितल्योय आमच्यो व्हडल्यो गरजो आसूं आमकां ही शांतीतायेचें तेणें पयलें दितलो आनी त्या उपरांत आमी कितें मागता तातूंत दितलो. तेंच तेणें ताचे कडल्यान आमी आयच्या दिसाक मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची ते समा हे वेळार देवा मोरयाक तुबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान सगळ्या मनीस कुलाताय काकलूत दाखोवन आनी हेपडी मनशाचो मान भोवान सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापा लागीं मागुया. दर एका कुटुंबान देवाच्या उतराचो दिसान दीस उजवाड घेवंक मागण्या वरवीं कुटुंबीक संबंद देवा आनी एकामेका लागीं कोळावंक बापा लागीं कुरपा मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत एमिलिया डिसोज हिणें आपलें इतेसांव भेटयला. भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो शुभम आशिर्वाद तिका फावो जावंक तिचे खातीर मागुया. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलेली आमची ते सवा स्वीकार कर आनी आमी आज हांगा घेवन आयल्या ती आमच्या काळजांत मनांत आसात तिवूय तूं मानून घे, कित्याक ती तूं अवकोताय आनी ती तूं जाणाय. आमी तुजे मुखार घालचे आदी आनी
तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C24 पेज 38. मातीचे भांगर करून शोधताय तू एका सूत्रांत. मातीतून आमची जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या. दयाल बापा भक्तीपोळा इरकोळग्या जिविताची तुका वखदां आमची वरदां. तुका वखदां आमची वरदां. दयाल बापा भक्तीपोळा इरकोळग्या जिविताची तुका वखदां आमची वरदां. तुका वखदां आमची वरदां. तुजो जीवन जेजू अमोलीक भांगर आमची जीण बदलून आतां. जेजूचे जिवीत जावचें. दयाल बापा भक्तीपोळा इरकोळग्या जिविताची तुका वखदां आमची वरदां. तुका वखदां आमची वरदां. भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा सोर वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्लीं देणी आमी तुका पोत्तून भेटयता. ती तूं मोयपासान मानून घे. तांचे उदेशी आनी बायगो तांतुनीचे मजूतीन ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दोयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकारून सोकोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्या आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांताय वाडटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरता आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय आनी सगळे सुगूण वाडयताय. आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेळी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgutuya. सोम्या जेसू आमी होऊन डोकाता आनी एकाच इतले पियेता, इतले पोटी तू वैभवान येसू, आमी तुझे मोरण परगुटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांचे हांगासर आयच्या दिसाक हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिचो निर्मूळ पोती बायगेवन जुजे, बायगेवन दोन मृता, बायगेवन दांतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगेवन जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्यान सूर काळी तुका मानवल्यान सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा गती नोंदरलेल्या समेस्तांक जे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. स्वामिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढरेच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया D46 पेज 74. Santa Santa, Shilia Cauda, Hoje por fim, Vitor Solia, Cono Indosa, Zatlo salvar, Turu Taka Subauda. Sorotaka Subauda. Eu dau viswas tuji, eu dau viswas sodas tuji. Amashilia, Golia Jesu, Ekazina dovor sumor. Eu dau viswas tuji.
रावया प्रार्थुया देवा काकलूत सरा बापा या दैवीक गुटावदेशी आमच्यो संवसारी अडचण्यो आनी ओडण्यो दोमावूंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक बायगोंत आंतोनीचे मदतीन आमकां आदार दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसत. जेन्ना मंगळाराचो लोक चड जाता तेन्ना ह्या फुडल्या बांकांचेर तुमी बसूं येता. फकत एक बांक आख्खोच सिस्टरींक सांबाळचो. ते बांकाचेर सिस्टरी बसतात. उरलेल्या बांकांचेर सुवात आहा जाल्यार तुमच्यान फुडें येवन बसूं येता. फुडल्यान वाचप कोत्ता ताका आनीक बावरत्यांचें प्रार्थन कोत्तात तांकां स्पेशल निलजूय घातल्यात. थंय लोकून बसूं जाता तुमच्यान. कित्याक म्हाका नाका तुमी भायर रावल्ली. भायर आतां कोण रावना पूण ही सुवात आहा मेकळी तुमच्यांनी थंय बसूं येता. फकत एक बांक सारको निमाणो हे वाटेन उजवे वाटेन सिस्टरींक सांबाळचो. एरान तुमच्या बसूं येता आनी 2 सुवात्यो सांबाळच्यो. देवाचें उतर परगडटात तांकां आनी भावार्थ्याचें प्रार्थन करतात तांकां पयल्यो सुवात्यो. एर मागीर तुमच्यान थंय रावूं येता. कसलीच आडकोड ना. फादर हायसीन कुमसाराक आहा. कोणाक तरी कुमसार करूंक खुशी आहा जाल्यार तो कॉरिडरान थंय आसतलो. थंय वचोन तुमच्यान तुमचें कुमसार करूं येता. गेल्ल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडीओत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीचे मदतीन देवा मुखार घाल.
ओर चोरयांच्या बागयो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेची क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोनबळाय, तोंडाय आनी शांतताय, लाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबनासतना विनंती कोर. आमेन.